नमस्कार तुमकां सगळ्यांक माय गोवा नेटवर्कार येवकार। गोंय विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या 12व्या दिसाचो नियाळ आमी तुमच्या मुखार दवरता। आयच्या दिसाच्या कामकाजाची सुरवात प्रश्नोत्तराच्या तासान जाली। पयलो प्रश्न कार्लोस फरेरा हांणी कला अकादमी विशीं विचारलो। कला अकादमीच्या दुरुस्ती वेळार नदरेक आयिल्ले दोश आनी ताचेर कितें काम जालां हे विशीं हो प्रश्न आशिल्लो। कॉन्ट्रॅक्टरचो डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड 3 वर्सांचो आसा आनी परत ते दोश दिसल्यार तेजे कडसून काम करून घेतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगले। तशेंच काम पुराय जाल्या उपरांत IIT बॉम्बे कला अकादमीची स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी रिपोर्ट करतले अशें तांणी मुखार सांगले। कॉन्ट्रॅक्टराक 42 कोटी रुपया दिल्यात आनी अजून 7 कोटी रुपया दिवपाचे आसात अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले। मुखेलमंत्र्यांनी 3 वांगड्यांची समिती वेळोवेळी कला अकादमीच्या कामाचे इन्स्पेक्शन करता आनी हाचो सविस्तर अहवाल फुडल्या विधानसभेच्या सत्रांत सभाघरांत दवरतले अशें सांगले। ह्या वेळार विजय सरदेसाय हांणी ही चवकशी हाऊस कमिटी वरवीं जावची अशी मागणी केली। आमदार वेंजे विएगस हांणी सुमार दर्जेच्या कामा खातीर FIR दाखल करची अशी मागणी केली। फुडलो प्रश्न विजय सरदेसाय हांणी गोंयांतल्या बेकायदेशीर कसिनो विशीं विचारलो। गोंयच्या साबार वाठारांनी हे कसिनो स्लॉट मशीन पावल्यात अशें विजय हांणी सभाघरांत सांगले। हाच्या विरोधात कारवाय करची अशी तांणी मागणी केली। तशेंच गांवगिऱ्या वाठारांनी जावपी बेकायदेशीर जायरातीच्या होर्डिंगचो प्रस्नूय विजय हांणी सभाघरांत मांडलो। हाका जाप दितना स्पेशल ब्रांच ह्या बेकायदेशीर कसिनोचेर कारवाई करता तशेंच जाहिराती विशीं सरकार धोरण तयार करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले। विजय हांणी ऑनशोर कसिनो कडल्यान 349 कोटींची थकबाकी आसा हे नदरेक हाडून दिल्ले तेन्ना मुखेलमंत्र्यांनी ही थकबाकी वसूल करपाची प्रक्रिया सुरू आसा आनी वर्सभरात ती प्रक्रिया पुराय जातली अशें आश्वासन सभाघराक दिलें। अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी सायबर गुन्यांवा विशीं प्रस्न मांडलो। हे गुन्यांव कितले नोंद जाल्यात आनी हे आडावपाक तशेंच हे विशीं जागृताय करपाक सरकारान कितें पावलां उबारल्यात अशा आशयाचो हो प्रश्न आशिल्लो। आतां मेरेन 45 केसी नोंद जाल्यात आनी हे विशींची जागृताय चालू आसा। तशेंच सायबर गुन्यांव फाटल्यान आतां मेरेन 3.5 कोटी रुपया जप्त केल्यात आनी जांचें लुकसाण जालां तांच्या मेरेन ते पावोवपाची प्रक्रिया सुरू आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। 24/7 काम करपी सायबर लॅब रायबंदरांत सुरू केल्या आनी 1930 हो हेल्पलायन क्रमांक ह्या गुन्यांवा विशीं कागाळी नोंद करपाक वापरूं येता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। उपरांत 0 आवरच्या कामकाजा वेळार साबार कॉलिंग अटेन्शन मोशन सादर जाली। उल्हास तुयेकर हांणी नावेलीच्या प्राथमीक शाळेंतल्या गरजेच्या साधन सुविधा विशींच्या उणावा विशीं, चंद्रकांत शेट्ये आनी युरिया आलेमाव हांणी कदंब बशीच्या उणावा विशीं, आल्तोन देकोस्ता हांणी तारवट्यां विशीं, विरेश बोरकार हांणी GMCच्या खराब परिस्थितींत आशिल्ल्या उदकाच्या टांकये विशीं कॉलिंग अटेन्शन मोशन सादर केलें। विजय सरदेसाय हांणी कोविड काळांत लागू केल्लो एस्माचो वापर करून सिप्ला कंपनी कडल्यान जावपी कर्मचाऱ्यांच्या त्रासाचेर सभाघराचेर लक्ष वेधून घेतले आनी एस्मा काडून उडोवचो अशी मागणी केली। अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी डायरेक्टरेट ऑफ लँड अँड सर्वे रिकॉर्ड्सच्या वेबसायटची बंद पडपाची आनी इनएक्सेसिबल आसपाच्या मुद्द्याचेर सभाघराचेर लक्ष वेधून घेतले। ही सायट म्हत्वाची आसा आनी ती पुराय वेळ चालू आसची अशी तांणी मागणी केली। ह्या वेळार मंत्री बाबूश हांणी ही सायटची दुरुस्ती जाल्ल्या आनी ती पुराय तरेन काम करता अशी म्हायती दिली। तशेंच ह्या खात्याची सगळी म्हायती राष्ट्रीय सरकारी क्लाउड यंत्रणेचेर व्हरपाची तयारी चल्ल्या अशें बाबूश हांणी मुखार सांगलें। दनपार 2:30 जेन्ना सभाघर परतून जमलें तेन्ना लिस्ट ऑफ डिमांड्स आनी कट मोशनचेर चर्चा सुरू जाली। शिवोचे आमदार डिलारा लोबो हांणी लिकर लायसन्स दिल्ल्या दुकानांची रेग्युलर आनी सरप्रायज इन्स्पेक्शन जावचें, जातूंत जाच्या नांवार लायसन्स जारी केला तोच दुकान चलयता का तबलीस केला तें कळटलें अशें सांगलें। गोंय राज्य चित्रपट महोत्सव जो निमणो 2018 वर्सा जाल्लो तो आनी फिल्म फायनान्स येवजण 2018-19 वर्सा जी निमणी दिल्ली ती परत सुरू करची अशी तांणी मागणी केली। कोणे RTI मागल्यार तांकां सारकी म्हायती दिनात आनी अकाउंटेबिलिटी ना अशें आमदार वेंजे विएगस हांणी सभाघरांत सांगलें। अशा RTI अधिकाऱ्यांक जापसालदार धरून तांचेर कारवाय करची अशी मागणी वेंजे हांणी केली। वेळीचे आमदार क्रूज सिल्वा हांणी 1987चो राजभास कायदो दुरुस्त करून रोमी कोंकणीक राजभास दर्जो दिवचो अशी मागणी केली। मयेचे आमदार प्रेमेंट शेट हांणी विकसीत गोंया खातीर सोरो बंद करचो अशी मागणी सभाघरांत केली। जाल्यार दुसरे वटेन कुडतरीचे आमदार अलेक्स रॉलेन्स हांणी हाका हरकत घेतना सोरो पिवपाचेर खर नेम लागू करचे अशी मागणी केली। मजगतीं गोंय हे पर्यटन राज्य म्हणून वळखतात तेका लागून सोऱ्याचे दर उणे करची अशी मागणी कुडचडेचे आमदार निलेश काब्राल हांणी केली। खुर्राक हे सध्या तरी अनियंत्रीत वाठारांत येता आनी तेका लागून हेर राज्यात GI टॅग घेवचे पयलीं अभ्यास करून खुर्राकाच्या बॉटलिंगाक मानक स्टँडर्ड लावन परवानगी दिवची अशी मागणी देवया राणे हांणी केली। महामार्गाचेर लायिल्ले सगळे दिशादर्शक फलक आसा ताचेर कोंकणी नांवां घालपाची मागणी सांत आंद्रेचे आमदार विरेश बोरकार हांणी केली। हो आशिल्लो 12व्या दिसाचो विधानसभेच्या कामकाजाचो नियाळ। पळयत रावात माय गोवा नेटवर्क आनी फॉलो करात आमकां सोशल मिडियाचेर।